नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येक देशवासियांक संबोधीत करतल्यो. आकाशवाणीच्या तशेंच दूरदर्शनाच्या सगळ्या केंद्रांवयल्यान आयज सांजे 7 वरांचेर राष्ट्रपतींचें अभिभाशण प्रसारीत जातलें. ह्या भाशणाचो अणकार लेगीत दूरदर्शन आनी आकाशवाणीच्या सगळ्या केंद्रांवयल्यान जातलो. देशाच्या 77व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लींतल्या इतिहासीक लाल किल्ल्याचेर तिरंगो उबारून देशवासियांक संबोधीत करतले. ह्या सुवाळ्याची रंगीत तालीम काल जाली. दिल्लींतल्या फाल्यां जावपी मुखेल सुवाळ्या खातीर देशभरांतल्यान वेगवेगळ्या वाठारांत मोलादीक कार्य केल्ल्या 1800 खासा सोयऱ्यांक निमंत्रीत केल्यात. तातूंत 660 परस अदीक प्रगतशील गांवांचे सरपंच, शेतकरी उत्पादक संस्था, प्रधानमंत्री किसान सन्मान येवजण आनी प्रधानमंत्री कुशळताय येवजणेचे लाभार्थी हांचो आस्पाव आसा. गोंयच्यान लेगीत कांय लोकांक ह्या कार्यावळी खातीर निमंत्रीत केल्यात. स्वातंत्र्य दिसाच्या सुवाळ्या निमतान देशभरांतल्यान 954 पुलीस अधिकाऱ्यांचो मोलादे कामां खातीर भोवमान करतले. तातूंत गोंयचे पुलीस उपअधिक्षक सुदेश रोहिदास नाईक हांचो आस्पाव आसा. 1947 वर्सा भारत पाकिस्तान फाळणीच्या वेळार जाल्ल्या संघर्श आनी बलिदानाच्या यादी खातीर आयज भारत स्मृती दीस देशभर पाळटात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 14 ऑगस्ट हो दीस फाळणेच्या वेळार आपलो जीव वगडावपी लोकांच्या यादी खातीर विभाजन विभिशिका दीस म्हूण घोशीत केल्लो. ते निमतान देशभरांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. फाळणेक लागून उप्राशिल्लो द्वेश आनी हिंसाचारांत विस्थापीत जाल्ल्या तशेंच जीण वगडायल्ल्या लोकांच्या यादी खातीर हो दीस पाळटात. हो दीस आमकां भौशीक विभाजन आनी विसंगतींतले वीख काडून उडोवपा खातीर प्रेरणा दितलो आनी भौशीक एकचार आनी सबळीकरणाची भावना घटमूट करतलो असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायला. आझादी का अमृत महोत्सव आनी फाळणी दिसाची याद ह्या निमतान म्हापशें बस स्थानकाचेर आयज एका खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. गोंय सरकाराच्या पुरातत्व विभागान हे निमतान खासा प्रदर्शन आयोजीत केल्लें. ताचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार म्हापशेच्यो नगराध्यक्ष प्रिया मिरसाळ, म्हापशाचे आमदार जोशुआ डिसोजा, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारत पाकिस्तान फाळणेचो इतिहास नव्या पिळगेक कळचो ह्या हेतान हें प्रदर्शन आयोजीत केलां. फाळणी दिसाच्या निमतान मडगांवां रवींद्र भवनांत पुरातत्व खात्यान खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. एका खासा चित्र प्रदर्शनाचे मंत्री फळदेसाय हांणी उक्तावण केलें. ह्या प्रदर्शनाक लागून नव्या पिळगेक भारतीय इतिहासाची जाणविकाय जातली असो हावेस मंत्री फळदेसाय हांणी उक्तायलो. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांचे लेगीत उलोवप जालें. नवे जनरेशनाक खबर आसपाक जाय जे सॅक्रिफायसेस आमच्या एन्सेस्टरांनी केल्ले, जे जुलूम आमच्या एन्सेस्टरांनी भोगल्यात आनी जे शूरवीर आमच्या ह्या भारत देशांत भितर जाले, त्या शूरवीरांचो हो आमी वारसो मुखार व्हरपाक जाय. आमी म्हणटात की भारत हो एक जगांतलो सगळ्यांत तरुण देश आसा. India is a youthful nation. 60% of the population of India is below 40 years. And if we decide, if we realize our potential, if we realize our capacity, if we realize our ability, if we realize our skills, then we can come out very strongly. The person who realizes his strength and potential can do wonders. It's because of that आमच्या ह्या जनरेशनाक एक उत्तेजित करपाक जाय, इन्स्पिरेशन दिवपाक जाय, मोटिवेशन दिवपाक जाय किंवा उज्ज्वल काळ परत एक फावटी आमी म्हणटात की स्वर्णमय आमच्या भारताचे जे इतिहास आशिल्लो तो भविश्यान आमकां तो भारत घडोवपाचो आसा. आयज आमी 76 वर्सां जाली आनी 24 वर्सांनी आयज जे भुरगे हांगा आयिल्ले आसात 15 वर्सांचे, तांची एज जातली 40 वर्सां आनी दॅट वूड बी अ मोस्ट प्रोडक्टीव एज. When you become 25, you become 30, you become 35, 40 years, this is the most productive age wherein if we channelize our forces, if we channelize our potential capacity, we can do wonders and India can prove to be a most superpower in the world. हो इतिहास लोकांक कळचो, भुरग्यांक कळचो. हे सिटीज आतां रिडींग म्हणटा तें कमी जायत चलना. कोणाक विचारल्यार कांय कळपाना. कोणाकय जर फाल्यां जनरलाक तुमी जर एक प्रश्न हू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिशन ऑफ इंडिया अशें जर जनरल नॉलेजीन जर प्रश्न विचारत हांव 100% सांगता एक सुद्दां भुरगो आन्सर करपाक शकना.
खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे एक विचार आसा की ह्या देशाचे सगळी हिस्ट्री ही लोकां मुखार येवपाक जाय, चड करून यंग जनरेशना मुखार येवपाक जाय, ताका खबर आसपाक जाय आमचो देश कसल्या परिस्थितींतल्यान गेलो, कशा परिस्थितींतल्यान वयर सरलो, आमच्या देशाच्या लोकांनी कशे त्रास भोगले हे सगळे प्रजेक कळपाक जाय, न्यू जनरेशनाक कळपाक जाय आनी तातूंतल्यान हो एक आज एक बरो प्रयत्न हांगा केला. सदांच म्हणलें वता की बरो सिटीजन जर जातलो, बरो नागरीक जातलो, देशप्रेमी नागरीक जातलो जाल्यार आपल्या देशाचो इतिहास आपल्याक खबर आसपाक जाय. या कार्यावळीक नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकर, NIR कमिशनर नरेंद्र सावयकर, फातोडेचे आदले आमदार दामू नाईक, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. देशाक स्वतंत्र मेळ्ळें तेन्ना भारत देश बऱ्याच वाठारांत फाटीं आशिल्लो, मात आयज देश चंद्रयाना वरवीं चंद्राचेर लेगीत पावला. फाटल्या 75 वर्सांत देशान सगळ्या मळांचेर व्हड उदरगत केल्या अशें केंद्रीय महामार्ग आनी रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हळां. नागपुरांत राष्ट्र निर्माण समितीच्या वतीन आयोजीत सामुहीक वंदे मातरम गायन कार्यावळीक ते उलयताले. आपल्या देशाकरता आपले अनेक थोर सैनिक शहीद झालेले आहे. आपल्या देशाकरता अनेक क्रांतिकारकांनी, स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांनी इंग्रजांच्या सत्तेच्या विरुद्ध लढत असताना आपलं प्राणार्पण केलं आहे, बलिदान केलेलं आहे. आपल्या देशाचा इतिहास परिश्रमाच्या थेंबांनी, रक्ताच्या थारोळ्यात, देशभक्त आणि क्रांतिकारकांच्या बलिदानातून लिहिला गेलेला आहे. तो इतिहास घराघरातून जागवला पाहिजे. प्रत्येक मुलाच्या मनावर त्या इतिहासाचं कथन करून प्रेरणा निर्माण केली पाहिजे आणि भविष्यातला सुखी, समृद्ध, संपन्न, जातीयवादापासून मुक्त, संप्रदायवादापासून मुक्त असलेला एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र म्हणून जगातली नंबर 1 ची महाशक्ती आपल्या देशाला निर्माण करायची आहे. चंद्रयान 3 ह्या यानाक चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या आनीक लागीं हाडपा खातीर अंतराळ यानाची कक्षा आनी उणी करपा खातीर इस्रो यत्न करता. ह्या म्हयन्याच्या 9 तारखेक यान चंद्राच्या लागीं पावपाचो यत्न इस्रोन यशस्वी केल्लो. 14 जुलैक चंद्रयान 3 हाका प्रक्षेपीत केल्ले. 5 ऑगस्टा दिसा ते चंद्राच्या कक्षेत दाखल जाल्ले. ते 23 ऑगस्ट ह्या दिसा चंद्राचेर देंवपाचे आसा. अमेरिका, रशिया आनी चीना उपरांत ही कामगिरी करपी भारत हो संवसारांतलो 4थो देश जावन आसा. भारत आनी वेस्ट इंडीज मजगती 20 षटकांच्या सामन्याची माळ वेस्ट इंडीज पंगडान जिखल्या. काल फ्लोरिडा हांगा जाल्ल्या निर्णायक सामन्यात वेस्ट इंडीज पंगडान भारताचो 8 गडे राखून पराभव केलो. भारतान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करतना 9 गडे वगडावन 165 धांवड्यो केल्यो. ताका जाप दितना वेस्ट इंडीज पंगडान 18 षटकांत 2 गडे वगडावन 171 धांवड्यो केल्यो. 5 सामन्याच्या ह्या माळेंतले पयले 2 सामने वेस्ट इंडीज पंगडान जिखिल्ले. ते उपरांत सेगीत 2 सामने जिखून भारतान माळेंत बरोबरी केल्ली. मात 5वो सामनो जिखून वेस्ट इंडीज पंगडान ही माळ 3-2 अशा गुणांनी जिखली. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.